कलेक्टरा ऑर्डर येयल्या तेजेर आमी बरे वी आर वेरी हॅपी अबाउट इट. दिसता ही ऑर्डर एक्झिक्यूट जातो अशी आनी वी हॅव वेरी हाय होप्स. नॉर्मली कितें जाता ऑर्डर काडटा आनी मग ऑर्डर घेवन न्हिदताय, बट वी हॅव वेरी हाय होप्स ऑन दीस ऑर्डर बिकॉज आमी आमदार आनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरिया आलेमांव, ही इज वेरी इंस्ट्रुमेंटल इन गेटिंग दीस ऑर्डर. आनी बिसायड्स लोकूय चाळवलो आहा, लोकांक हें कळोन चुकलां. पोल्युशन हॅज गॉन बियॉन्ड लिमिट्स. तुमी लास्ट टायम कवरेज बी केलें तेन्ना तुमी चोयलां. आनी बेजिकली हे ते ग्लोबल इस्पात म्हणटाय जाल्यार तांकां एक केसो एक सिटीचेर तेणी हें कोन्न येदोळ स्ट्रक्चर उब केला. जायते गव्हर्मेंट ऑफिसरी तूं आहाय, कुंकळेचेय थोडे लोक आहाय जे हें सगळ्यांक मॅनेज करूंक भोंवताय. बट वी आर फॉर्च्युनेट दॅट वी हॅव पीपल हू आर फायटींग फॉर अस. एंड आमगे आमदार बरो फायट दिता. ही इज नॉट इन एनी मूड टू लिसन टू एनीथींग. आनी ताका लागून जाल्यार आमकां हेजेर चड कोण हें जातो काय दिसता. बट लेट्स सी. प्रॉब्लेम जायते आहाय. बेजिकली फर्स्ट थिंग लोकांक चड त्रास जाता म्हणटा तो ते इंडस्ट्रीच्या अरावंड सरावंडींग अरावंड 4 or 5 किलोमिटर्स एरियेन सान नुस्त्याक घाण मारताय. बेजिकली तेंगे सिजन स्टार्ट जाता ते मागीर पयस जोडपा लागून कोणा दोय मागीर कोण नाय. आनी दे डोंट हॅव दॅट प्रॉपर ट्रिटमेंट फॅसिलिटी. आनी तेंगे जाता मेळ म्हणटरी ते काडटाय आनी डबल टिबल तेंगे आहा तेज्याकय लार्ज कॅपेसिटीन दे गो फॉर प्रोडक्शन. And as a result they don't have a proper disposal things and they leave it to the open space. That is the basic concern and the cause which gives the fish smell around. Secondly thing is steel unit है तेंगेले कांय सारकें ना, कांय म्हळ्यार कांय सारकें ना. पूण पेपर सारकें आहाय तेंगेले, फिजिकली कांय ना. बट पोल्युशन बोर्ड इज ऑल्सो गेटिंग एक्टिवेटेड. दे आर ऑल्सो ट्रायिंग देअर थिंग्स. ह्या दिसान जायते ऑडिट जाले, जायते इन्स्पेक्शन जाले. हांवें तेंच्यार कंप्लेन घायलो आहाय. आमचे बरा जायते लोक आहाय त्यांनी आपल्या इंडिविज्युअल लेवलाचे कंप्लेन घान वी आर नॉकिंग डोर्स ऑफ एवरीबडी वेर एवर पॉसिबल. लायक कलेक्टरांक गेले, कोण म्युनिसिपालिटी कंप्लेन मारता, कोण पोल्युशन बोर्डा मारता, थोडे आमगे वॉटर रिसोर्सेसा मारताय. थिंगा देर आर एस्टरडे समथिंग अराउंड 2 or 3 wells are inspected. You cannot call them a well, it's a massive well. सो ती सिपेज जाता दिसता भितर न्हू. सिपेज जाता. थिंगा अंडरग्राउंड सगळे सिस्टम केलो आहा. ते थिंगसान उदकूय ओडटाय, तेतूंक उदकूय सोडटाय. सो हिंगा अंधा कानून बेजिकली हें जालो आहा की हिंगा कोण नाल्लो. बट थिंग्स आर कमिंग ऑन ट्रॅक. पीपल आर गेटिंग फील ऑफ वॉट इज गोईंग ऑन एंड द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन. आनी हें चड जालें तेंगेलें. चड जालें म्हणटरी लोकां माथ्या वयल्यान पावल्यान लोकांक न्हिदोंक सुशेग ना. Just imagine if you cannot have a peaceful sleep with a fresh air. तूं घरान देर बसून बंद केल्या वास येता, असो कंडिशनाचे पावल्ले. सो लेट्स होप कित्याक कितें बरें जाता अशें चिंतून वचपा जाय. पॉजिटीव थिंकिंगान मुखार गेलें कितें जातलें. आनी आमकां जायते होप्स आहाय बिकॉज वी हॅव समबडी हू इज लिडींग फ्रॉम हिज हार्ट एंड हू इज यंग डायनामीक आनी इज नॉट बाविंग डावन टू एनीबडी. As I told you, like our MLA, आणि जायतो लोक भायर सरलो आहा. That is the reason I feel like we should get this cracking this time. आता हेच कोन तुवें विचारलें तेश कोन ग्लोबल इस्पात लिमिटेड म्हणून एक कंपनी आहा. ताणें स्टार्ट करता तेन्ना एक प्लॉट घेवन स्टार्ट केल्ली. आतां तेगे थिंगा 5 प्लॉट जाले. मिन्स ही हॅज एक्वायर्ड द होल इस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट. आनी आतां तेजे वयल्यान 4 प्लॉटां इतले पॅरलल तो थिंग वाडोवपाक सोदता. आनी दॅट इज नॉट इन अ इंडस्ट्रियल झोन. थिंगा एक नाला आहलो, तो नाला बिला पुरोवन तेजे वयल्यान सान माती घालून तें केलां. वयल्यान ते सायडीन आनी एक बांय मारल्या. आनी आतां तेंगे जो एक प्लांट आहा तेसोले इंटू दे आर 300% द एक्सपान्शन दे आर गोईंग फॉर. आनी हे आमी जायते कडेन आडावपा ट्राय केली पूण एक कितें ग्लोबल इस्पात म्हणटाय ती कंपनीन तेणें थिंग कांय दवरलें ना. बट तेंगे ती शेड चालू आय गेस इट इज नथिंग लेस दॅन 15-20 crore इन्वेस्टमेंट. पूण तो इन्वेस्टमेंट तेणी इंडस्ट्री झोनाच्या भायर सोसियादा लँडा भितर केला वीच इज ऑलवेज डिस्प्युटेड. थिंग जायत लिजां आहाय कोणा दिलो आहाय. आनी हे कितें कोताय थोडे जाण भेदी आहाय भितरले तेणें काडला ते कितें पयशे मेळटाय म्हणून एका तेका पेपर कोन्न दिले.
but I don't think they will sustain in the court of law because we also have high hopes on the judiciary.